Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. My humble request to all frontline workers, we have established this facility for all of your 10 machines asa. Jar amka response baro gala, we can add more machines. आम्ही 3 number helpline service चालू केला for medical supplies, food supplies and emergency response vehicle म्हणून 2 गाड्यो आम्ही दवरल्या. फ्रंटलाईन वर्कर अजूनही त्यांच्यानी आपली चेन आधी लास्ट वर्सां सुरू केली ती अजूनही सुरू आहा, ते अजूनही आपल्या पायाचेर उबे आसा आनी कामां करता. खंय तरी आमचें लक्ष तेंचेर गेलें, ते सद्दांच हॉस्पिटलांनी तशेंच पुलीस आमचे स्टाफ कर्फ्यू टायमार रातभर थंय उबे आसता. ही स्कीम जी ऑपरेट केल्या ती भारतीय युवा मोर्चा ह्या तरुण भुरग्यांनी एक लोकां खातीर एक बरी सेवा तयार केल्ली आसा. हांव फोर्स ते MD आसा ताका थँक्यू म्हणटा आसतना आनंद बोस जे फिलँथ्रॉफिस्ट आनी बिल्डर जावन आसा तेणे ही आमकां हे हॉस्पिटला आनी गव्हर्मेंटा मदत करपाक ही एम्बुलन्स दिल्ली आसा. हांव आनंद बोसा देव बरें करूं म्हणटा. आनी तेन्ना असली एम्बुलन्स हितून खरें म्हणटा तें आय कॉल इट मिनी ऑपरेशन थिएटर literally is there inside this ambulance. It is one of the most well equipped ambulances. पेशंट कोणाक पॉझिटिव्ह जाता तांकां सोय जावची म्हणून आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सी मुरगांवान वार्ड नंबर 1 to वार्ड नंबर 9 पर्यंत सेवा दिवपा खातीर आमी आयज आमचे आमदार श्री मिलिंद नायक हेच्या मार्गदर्शना खाली एम्बुलन्स चालू केल्या. तेची अवेलेबिलिटी लोकांक सगळ्या आमचे कावन्सिलर जे निवडून येयल्या 1 ते 7 आनी 8 आनी 9 सगळ्या कावन्सिलरांक अप्रोच करचे किंवा आमचो युवा मोर्चाचो अध्यक्ष किंवा आमच्या पार्टीच्या खंयच्याय कार्यकर्त्याक अप्रोच केली जाल्यार एम्बुलन्स तांच्या खातीर अवेलेबल आसतली. ह्या कॉन्स्टिट्युशन रावणाऱ्यांक ह्या संदीचो लाभ घेवन आपल्याक जाय जाल्यार ताचो वापर करून घेवचो. हितून कांय फक्त आमच्या भारतीय जनता पार्टी खातीर ना तर ही मुरगांव वाठारांतल्या रावणाऱ्या सगळ्या 20,000 लोकां खातीर अवेलेबल आसतली. The CCP will not be charging any amount for the use of a horse van within the jurisdiction of Panjim, okay, for COVID deaths. An amount of 500 will be charged for transportation of the COVID deceased from GMC to Panjim. The CCP charges will be 100 rupees as per that NOC. And normally we used to charge 1,000 rupees for people who were not residents of Panjim, but that we have waived. And we have kept it as 100 rupees only. 2,800 rupees will be charged by the Hindu crematorium for wood and those expenses. So other than the above mentioned amount, no money is to be paid to anybody whatsoever. Okay, our workers are not supposed to handle the bodies of the deceased. We are just meant to make the preparations for the bodies itself. So the families of the deceased will have to make those kinds of arrangements.